मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेपळाचे हेडलायन्स. 2 वर्सां आदीं हळदोंचे मार्केट केल्ले डेमोलिश. व्यापाऱ्यांक दिवंक ना सादी शेड. वत पावसात तळमळटात लोक. आमदार थारला अपेशी. लोकांचो थेट आरोप. नावेली फाटल्या 2 राती सावन ना वीज कोण घेना दखल. वीज खात्याक 24 वरांची मुजत. मोर्चा घेऊन गेट करतले बंद. थळाव्यांची शिटकावणी. फोंडा उक्त्या नाल्यात सोडल्या सिवेज. नाल्यातय कोयराचो धुमाकूळ. मलेरिया आनी हेर दुयेंसांचो प्रसार जावपाचो भय. आणि आता हेच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. हळदोंचे मार्केट 2 वर्सां आदीं डेमोलिश केल्ले. उपरांत मार्केटात बसपी नुस्तें विकपी तशेंच हेर वेवसाय करप्यांक हाल सोंसचे पडटा. मार्केट डेमोलिश केल्या उपरांत तांकां बसपाक सुवात दिता म्हूण सांगिल्ले खरे, पूण अजून मेरेन सरकाराची आश्वासनां पुराय जाल्ली दिश्टी पडना. आमदाराक जमना जाल्यार मार्केट मोडलेले तरी कित्याक? सरकार म्हणटा स्वताचो वेवसाय करात, पूण स्वताचो वेवसाय करपाक गेल्यार जायत्यो सुविधा लेगीत मेळना. अशा परिस्थितीत करचे तरी कितें? संबंधित अधिकारी आसात तरी खंय? लोकांक प्रश्न पडला. आम्ही पयलीं मार्केटान बसताले, थोडी मार्केटान बसताली, थोडी मार्केटा भायर लायनीन सगळी बसताली. आता म्हाज्या पयलीं खूब वर्सां 40 वर्सां पयलीं ती बायलां आहा आनी हांव आतां 10 वर्सां जालीं कोयडान स्टार्ट केला बसपाक. मार्केट मोडपाक तितकें पावनासलें, आसलें मातशें बरें आसलें, रिपेर करून दवरियात जालें. पूण तरी आसतना तें आमकां खबर नाता कित्याक मोडलें, कशें मोडलें. कोण म्हणटा पंचायतीन मोडलें, कोण म्हणटा कलेक्टराची ऑर्डर हाडून मोडलें म्हणटा. मोडलें तें बरें आहा. आतां ते पंचायतीन मोडूं जावं थ्रू MLA मोडूं आमकां काय प्रॉब्लम ना. पण म्हाज्या हिसपान कितें सगळे आतां भुरगे काम ना. हांव आतां ग्रॅज्युएट हे नुस्तें करता. तो दुसरो आहा शिकता तो हॉटेल मॅनेजमेंट. दुसरो आहा तो शिकला. सगळे शिकलेले भुरगे आतां काम ना. आमचो BJP सरकार म्हणटा कितें काम ना भुरग्यांनी शिकल्या तेंच्यांनी कसलें तरी करचें. भायले लोक आहा घाटी येवन बसल्यात, हे बसल्यात, तेंच्यांनी आतां आमी ह्या नुस्त्याचो धंदो धरला जाल्यार आमकां प्रॉपर प्रोविजन काय ना. मोडच्या पयलीं हांव इतलेंच म्हणटा की प्रॉपर प्रोविजन करचें आसलें. ताका इंग्लिशीन टर्म आहा. तो आमचो मागीर MLA आसूं कोणूय आसूं, सो तो शिकलेलो बरो आहा. आमकां सरपंचान कितें सांगलें मोडच्या पयलीं उगी रावा, तुमचें कितें आहा तें बांदून तुमकां दिता, नाल्यार तुमकां जागा तरी दिता प्रोविजन. आतां 2 वर्सां जालीं पावसान इतलें उदीक भरता, इतलें हांगा पांय कुसता, वखद लायल्यार सुद्दां पांय कुसता. म्हाजेच न्हू सगळ्यांचे, पूण कोणाक पडलेलें ना. म्हाका एक दीस येवन तो सांगता असो वूड म्हणून वूड ट्रॅफीक कंप्लेंट जाता तुजी वूड हांगा नाल्यार आपूण कंप्लेंट करता आनी तूं हांगासलो वच. हांवें म्हणलें खंय बसो? नाल्यार थंय म्हटलें बसता. तो सांगता म्हाका छत्री घालून थंय बस म्हणटा. खंय? मद्याकात थंयसर मोडला मार्केट थंय मोडला थंय मद्याकात छत्री घालून बस. हांवें ताका सांगलें कितें तूं एसीन बसता पळय, तो म्हाज्या कडेन एक दीस थंय बस, तूं बस आनी तूं को फील जाता तो पळय, मागीर हांव बसता. सो पयलीं तुमी मार्केटान बसताली, 2 वर्सां जाले मार्केट खंय डेमोलिश केलें. सो आतां तुमकां कितें प्रॉब्लम फेस करचे पडटा? प्रॉब्लम हांगासर वतान हांगासर कितें जाता तें कळना. ह्यो धा जाता म्हणसर घाम येता सारको आनी हें जाता आनी तांकां जर आमचें काकूतच ना. तेंच्यांनी सांगलेलें आमकां 8 दिसांनी तुमकां 8 दिसां भितर शेड घालून दिता, मातशे 8 दीस तुमी कंट्रोल. 3 वर्सां जायत येयली आतां, तर आमचो तेंच्यांनी विचारूच करूंक ना. सो मागीर पावसान कितें प्रॉब्लम जाता तुमकां? पावसान आमी कापेती शेतान वयता पळय तो हे कापेती घेवन बसता. आनी सगळे पांय पण सगळो व्हाळ येता आनी सगळे उदीक येता. तितूनसून जिवाणे येता, वागोणी येता आनी कितें जीव पोटाक लागून आमी कितें करून हांगासर बसता. पूण तांकां आमची काकूत ना. 8 दिसांनी शेड घालून 3 वर्सां जालीं आतां. हो 3रो पावस येता तो. सो तुमी आतां सांगले MLAक जावं पंचायतीन वचून, तुमी हांगासलीत न्ही लोक? आमी ती गाणा कितें करतली? तिगाच जाण आसता न्हू हांगासर. सो पयलीं मार्केट आशिल्लें तेन्ना कशें जातालें आनी आतां कितें जाता प्रॉब्लम? तेन्ना आमचे इतले गिरायक जाताले की आमकां 4 बसाची शॉपां आसली. ते बुशारी व्हरपाक येताले, भांगराचे असले, ती सगळे लोक हांगासर येताले आनी तितून नुस्तें. आतां नुस्त्याकूच स्पेशल कोणी येयना हांगासर आनी आमचे सगळें नुस्तें बीन उरता ह्या दिसांनी. आमी आतां लॉकडावनान आमी आमकां कांयच परिस्थिती नासली की आमकां भुरग्यांक शिकयतलें करतलें सुद्दां आमकां कांय नासलें. ते बीन आमकां भावान हें म्हाका स्वताची आपली एक 20 रुपयांक लागून अशी हांव चणे घेवन बसता, इल्ली फुलां गुंत्ता, कितेंय करून विकता. ते मार्केट मोडलेल्याक सारको प्रॉब्लेम जालो. आतां हांव हांगा बसता म्हटल्यार पावसान आख्खे उदकाचो व्हाळ येता आनी पावसान सगळीं सत्री सुद्दां पडटा, ताका कांय चान्सीस ना. थंय मातसो कितें जातालो
मार्केट आसल्यार मातसो सपोर्ट मेळटालो, मातशें बरें पडटालें. तेंच्यांनी मोडच्या पयलीं मातशें लोकांक पत्रे बी घालून मातशी शेड करून दिवन बरें बसूंक जाय आसलें. कित्याक आतां पावसान सारको आख्खो व्हाळ येतलो. भुरग्यांक ना जाल्यार आनीक आमकां उपाय ना न्हू शिकयतलें जाल्यार. कित्याक आमचो घोवूय तितकी व्हडली परिस्थिती ना आमची. एक्सिडेंट जावन तेकाय प्रॉब्लेम जाल्लो. आनी म्हाका सारको असो हें जालो की आमकां जर सरकारान कितेंय तरी बीजेपीन कितेंय तरी करून आमकां दिवचें अशें घालून अशें आमकां सपोर्ट करचो. कित्याक आमी शिकून अशी रस्त्यार बसता. शिकल्या आमी इतकें हांवें नर्सींग केलां इतक्यासून ही म्हाका परिस्थिती जाल्या म्हाजी अशी. सांगपाचें म्हटल्यार म्हाका लज दिसता हें मार्केट पळोवन. 2 वर्सां जालीं हें मार्केट हो जो काल्लूस आमदार आसा आमचो तेचे कडेन जायना करूं. हांव म्हणटा सीएमा कडेन वचोन तरी घे पयशे आनी बांदून दी. म्हाका दिसता तो असो भेदभाव बीत करता आसतलो, कित्याक मेजॉरिटी हांगर मार्केटान कोणाची आसली ती तेकाय खबर आसा. आनी आयज हे सगळे रस्त्यार बसला. ही पळय नुस्तेकारां ती बाबडी हांगर नुस्तें विकता तेंकाय त्रास. नाय तेणी आपल्या घरा बीत कंपाउंडान एक शेड घालून दिवपाची तेंकां बरें जातलें. आनी तूं पळोवंक शकता आनी हांगर कसलो बिझनस सद्या 2-3 शॉपां उरला ती मोडूंक ना तेणी. कितें चलता न्हू तें तेका खबर आसा. आनी म्हाका वायट दिसता आतां पावसान पळय तेंकां खूब त्रास जातले. हय शेडी ना तेंकां कांय ना रस्त्यार सगळीं. आतां 2 वर्सां जालीं. हांव म्हणटा तुजे कडेन जायना तर तूं कित्याक मोडलेलें हें मार्केट. तेका शिमेट बीत काड आनी सोड. तुवें सगळ्या आख्ख्या आमच्या हालदोनकारांक तुवें त्रासान घातला. हांगर भायली कोण ना, सगळीं आमची हालदोनकारांक तुवें त्रासान घातला. एक्चुअली तेणी वायट केला हें. आनी बऱ्यो स्पिची दिल्यो एसेंब्लीन भपके मारले म्हणून जायना. सीएमाच्या वयर लास्टाक सीएमाच्याच घरा आसता. सीएमा कडसूनूच पास करून कामां घेता जाल्यार लोकांक सांगतना म्हणटा ते सीएम फंड दिना हें दिना. सीएमाच्या वयर कित्याक वायट उलोवंक जाय. हांव कितें म्हणटा तूं जसो तुजी कामां करून काडटा तशी तेंचीय कर. मार्केट बांदून काडे. जायना जाल्यार सांग तरी तांकां आपल्या कडेन जायना म्हणून. हळडणचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस आल्वारीस फरेरान हे मार्केटाचें नूतनीकरण करपाचें थारायिल्लें. मार्केटांत बसपी विक्रेत्यांक शिफ्ट करपाच्या उतरार लोकांक विश्वास आसलो, पूण आजून मेरेन मार्केटाचें काम चालू लेगीत करूंक ना. सीएमाचो फंड मेळना म्हण सांगून हो फुल स्टॉप लावपाचो स्कॅम वय वेळच सांगतलो. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. मडगाव सिनेलता लागसरच्या होली फॅमिली हाऊसाच्या बाल्कनीचो हुमकळपी भाग भौशीक सुरक्षेक गंभीर धोको निर्माण करतालो. ते काढून उडोवपाचे काम सध्या सुरू जाला. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशाप्रमाण ह्या कामाचो वावर सुरू आसा. मडगांवा अश्यो जायत्यो पोरण्यो बिल्डिंग्यो आसात जाचेर लक्ष घालपाची खर गरज आसा. ही कामां पावसा पयलीं हातात घेवपाक जाय आशिल्ली, पूण देर आये दुरुस्त आये अशी म्हणपाची सध्या वेळ आयला. तरी लेगीत धोको अजून तसोच आसा. आज आमी आसात ते मडगांव आसात आनी ते सिनेलाटा थिएटर आसा तेची कुशी आसात. आनी ही जी बिल्डींग आसा गेल्ली 6 म्हयने पयलीं हेजो पार्ट जो आसा 2 फाट हांगा पडलो. आनी बरें जालें की कोणाक इंजर्ड जालें ना. आनी ह्यो एक बिल्डींग न्हू, अशी मडगांवांत कितल्योश्यो बिल्डिंग्यो पडपा धडेर आसात. पण म्युन्सिपाल्टीन सगळो रिपोर्ट करून धाडून सुद्दां कलेक्टरान कांयच केलें ना. जेन्ना पयर आमी जेन्ना न्यूज केलो त्या टायमार खंय तरी हेंची दोळे उक्ती जाले. आमी म्हणटा माजर दोळे धापून दूध पिता म्हणून तशी हेंकां दिसलें. आनी तेणी ते घेवन आज कित्या म्हणल्यार तें काम स्टार्ट केले कडेन आसा. जो सद्या आसा हो उडोवपाक एक कोणा तरी कॉन्ट्रॅक्ट केले दिले कडेन आसा आनी ते आतां उडोवपाचें काम जें आसा हें चालू आसा. आमी हेको म्हणना हेजे हो सद्या उडयलो म्हण जायना. तेजे वयर जो पार्ट आसा तो पळयात कितें जालो तो. म्हणटकीर ह्या वयल्या पार्टाक तुमी कितें करतले. तुमी हांगा फक्त सज्जा करून जालो, सज्जा केलें म्हणटा सुटलें आनी वयलो पार्ट फाल्यां पडलो हेका जबाबदार कोण आसतलो. हेची स्टॅबिलिटी रिपोर्ट इंजिनियर आसा तो खंयचोय काडून एक आपल्याक कितें मेळटा म्हूण काडून दितलो. पूण फाल्यां जर कितें जर अननॅचरल थिंग कितें जालें जाल्यार रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो. हेजी देखरेख जी आसा ही सारकी करपा जाय आसा. हेजी मेंटेनन्स न केल्ले कारणान ह्यो आतां अशें जाल्यार हांगा हजारान लोक दिसा येता. फाल्यां ह्या लोकांक कितें जालें जाल्यार रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो. अशें आमी एक बिल्डिंगे उलयना, कितल्योश्यो बिल्डिंगी आसात. आनी ह्यो आतां पावस कॉमेस आनी सरकारा ऑथॉरिटी पावस आतां कॉमेस जाला आनी त्या टायमार हें दिता. म्हणजे एज्युअला पळयात आमी कितले प्रिपेर आसा म्हणटे. आमचे कडेन डिझास्टर मॅनेजमेंट जर सारको आसतालो तर हें जावपा पावनासलें. आमचे डिझास्टर मॅनेजमेंट सारको ना. फाल्यां कितें जालें जाल्यार तेंचे कडेन कितें आसा हें सगळें लोकांक खबर आसा. आमी मागतात की तुमी आतां पावसाक तें सांबाळून काम करात आनी कोणाक कितें जायना अशें काम करचें म्हणून मागतात. सरकाराची जायते कडेन उदरगतीची कामां नेटान चालू आसात.
पूण देखरेख करपाचेर मात लक्ष केंद्रीत केल्ले वचना हाची जायतीं चित्रां मुखार आयल्यांत. एके वटेन जुन्यो धोकादायक बिल्डिंगो हुस्को निर्माण करतात, जाल्यार दुसरे वटेन धोकादायक कार्यालयांनी कर्मचारी आपलो जीव हातांत धरून काम करतना पळोवपाक मेळटा. पोन्न्यो आनी जर्जर इमारतींनी लोकां मदीं सुरक्षेचो गंभीर हुस्को निर्माण जाला. ते मोडपाचे वा दुरुस्तीचे काम संबंदितांनी पावसा आदी हातांत घेवपाची गरज आसा. अपघात जावचे पयलीं दखल घेतले वय वेळूच सांगतलो. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, मनीषा जाधव आनी अरुण नाईक. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. नावेली वाठारांत गांवकारांक फाटल्या 2 राती सावन वीज ना. वीज खात्याक फोन मारून लेगीत कोण दखल घेयना. लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटात. ही समस्या सुटावी करपाक वीज खात्याक 24 वरांची मुजत दिला. नाजाल्यार सगळे लोक मोर्चा घेवन गेट बंद करतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी वीज खात्याक दिला. आसून लायट फॅन आसून these are common people, all cannot afford ACs. You are nicely sitting in the AC. I think बरे भारी आसा AC फॅन आसा. सर कोणाचे आसूं तुमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे. Because you are in this sitting in this office, you are feeling good. You come and sit in one office where there is no electricity and light, fan also. You will understand what is the plight. And why you are making them ringa roses? Electricity department. रात्रीभर फोन करतात ते सोड. दिसाचे फोन करे. 2 दीस जाले कॉल दे लाईट ना. तर दिसा तू अशुरन्स दितलो आयज दितलो. केन्ना तुगे फायलें जातली मूव जातली. कितले म्हाका सारकें सांग. 5 दीस 10 दीस 15 दीस आनी ट्रान्सफॉर्मर जावपा जाय. नाल्यार आमच्या वचना. आमच्या कशें वचना. सगळ्या लोकांक ब्लॅक ब्लॅक घेवन आमी ना तू आमकां तेच स्टोरी सांगपाक उदोर साको. 2 दीस लायट ना. अरे गरमी कितली जात रे भायल्यान. लोक मरता मरे गरमेन. आतां हांवें फक्त ट्रेलर दाखयला. हांकां घेवन हांव डिपार्टमेंटाच्या दारांक बशिल्लें. पूण म्हाका ह्या न्ही लोकांक त्रास करपा नाका. कित्याक ब्लॉक केल्यार लोक न्ही जेवपाक वचपाचो लोक आसता, डायबिटीज बीन आसता. सो हांव आतां प्लॅन करून सांगता. फाल्यां ह्या टायमा भितर एका 2 जायना. आय प्रतिमा कुटिनो आय एम गिविंग अ वॉर्निंग. इट इज अ वॉर्निंग टू इवन डावलीकर हू इज द पॉवर मिनिस्टर. दिस इज अ वॉर्निंग टू पॉवर मिनिस्टर डावलीकर. This is a warning to Ullas Tuekar, the MLA of Naveli constituency, and everybody in the electricity department. It may be the chief engineer, it may be the assistant engineer, anybody. That tomorrow, Pratima, if this we are not getting assurance today, within 24 hours tomorrow, I will see that I will come with more people from Kolde and Naveli ward, and I will block the gates here. And if time comes and time permits me, I'll put a lock for the gate. To tell that electricity department of Margaon power house are useless and not working condition. चढता बरे इंजिनियर बरी येन वयता फायल दिली पयलीं सांगितलें जाणां म्हाका तुका जाग दाखय पूण हाल्यांक आतां आपणाक ट्रान्सफॉर्मर आहाय हाल्यांक आतां ओके हांव गेलो पयलीं गेलो तो गाक उपकार मागीर आमी गुलबेड मुट्टे कडेन उपकार मागिलो त्या म्हाका जाग दिलो वर बाबा त्या म्हाका सांगिल्लें आपण मातशें भायले खंय जाता आपण तुका 24 hours म्हूण सांगता पूण तेणें म्हाका 24 hours 2 वरांमध्ये सांगिल्लें बाप आपण रेडी जा कित्या हें सांगिल्लें हांवें पेपर दिले सगळे तेगे डॉक्युमेंटां दिले सगळे दिले सगळे माझी दिले आतां कोणागे ऑब्जेक्शन येयलां कोण गेलां की एक बायलेक एक पेपर घेवन येयला एक बायलेक एक पेपर आनी 99% गेले पेपर तो घेवन येयला सरळ तूं काणा कोण कोण काणय जाल्यार तांकां ते सांग गव्हर्मेंट इंजिनियर आहाय ते कितें आहाय यूज ते आमकां नाल्यार डिपार्टमेंट बंद कराय ना कळते आमकां लायनी उडय आख्खी लायनी कळते तर तुम तरी कळते तर लायन दिनाय तर आख्खी लायन उडय कळते आमकां लायन ना बागे मरोन हाडे त्या डोराचे मरोन आसनासून ते भयणी थिंग आलो थिंगसो मरोन हाडे मरोन घालत हिना लायट गेलो ती लायट ना फोनाचे फोन माताय कोण हिंग मेन फोन मार म्हणून हिंग फोन मार कोणागे रिस्पेक्ट ना 6:30 लायट येयल्या 6:30 लायट येयल्या पूण हांव सांगता हे भाशेन तुमी लोकांक फास्टेड करपाक कित्याक कोताय बील हाली कोनाय 2000 हजार बील येताय मरे आमकां आनी त्यो रोड लायटी आमकां टॅक्स हाली कोनाय पंचायतांक तेय पयशे काडय कित्याक अदीपर तुमी ट्रान्सफॉर्मर तरी गाय न्हय लायन बंद मारे गोडे आयली आनी केबल गायला आतां लोक ती होंडून दवरलो आतां तो लोक राती पडटा मोटरसायकल घेवन पडटा पासाचे सामको होंड जाला जो तो एक्सपायर्ड जालो तो हिंग काम करतालो तो हिंग हे डिपार्टमेंट हेड क्लर्क तो आमगे हांगा रिक्वेस्ट मुगे भाव तो व्हडलो भाव तो हेड ऑफ तो
तो देखो बरो आसतो 2 फाट येयलो सांगो तो देखो बरो आसतो ना कोणाक केल्लो आसतो न्हय आतां ते कोणा पावर चलता ते आमकां लागूंक न्हय 2 वर्सां एक लागून तरी भोंवपा जाय जाल्यार गव्हर्मेंटाक आनी डिपार्टमेंट जाय कित्याक इफ दे cannot do and serve our purpose why do we want them we are not paying the tax what are we not doing bill फारीक कोता तें टॅक्स सांगते तूं बिल घेवन यो म्हूण बिल हाडपाकूच तुमकां रेकॉर्ड्स नाय आमगे गांवांत भितू हे आहाय ती घर आहाय ती सो तुमी आमकां waiting for us to come on streets and do this then you all can't do the things what are needed. This is ridiculous. Very shame on the department and everything. ट्रान्सफॉर्मर दिनार आहे 2 वर्षां आमगे ट्रान्सफॉर्मर सँक्शन कोणाले फंड ना म्हणून सांगताय आमगे गोंयांत गव्हर्मेंट इतू भिके पडा आमको हे नाकाय म्हणून भिके पडा कित्याक भिके पडा आर वी नॉट पेईंग द टॅक्सेस वॉट आर वी नॉट डुईंग बिल फारीक कोना जाल्यार गांव डिपार्टमेंटाक खबर रावता रावना बट ते कोणाय जाल्यार आमक रावपाचें मजगती 2 वर्सां सावन ट्रान्सफॉर्मर बसोवपाक कळाव जाल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायली. हे विशीं येईन कितें जाप दिली ते पळोवयात. व्हडलें म्हणून एक आमचो गांव आसा तेलाली पंचायतीन तर तेलाली पंचायतीन व्हडल्या गांवान तांकां लायटीचे इश्यू आसा म्हणून आमकां तुमी येवन मेळिल्ले आनी मेळून तुमी एक लेटर केलें आमकां त्या प्रमाणे आमी थंय वचून इन्स्पेक्शन केलें आनी थंय आमकां एक सुटेबल जागो दिवंक सांगलें ट्रान्सफॉर्मर घालपा खातीर. ट्रान्सफॉर्मर घालपाक जागो दिलो त्या टायमाचेर पण त्या ट्रान्सफॉर्मर घालपा जाग्याचेर मुखार एक कोण घरकार लोकांनी तिणी ऑब्जेक्शन केलें. आमी पर्सनलीच एक मिटींग घेतली सगळे गांवच्या लोकांक घेवन तरी पण तिका सांगपाक की मॅडम तूं ऑब्जेक्शन करनाका आमी हें करता बट तिणी आयकुना आनी ऑब्जेक्शन लेटर फायल केलें. तिणी ऑब्जेक्शन पणजे वचून घेवन मेळ्ळी चिफाक मेळ्ळें सगळे ऑब्जेक्शन लेटर सांगलें. सो मागीर तिणी ऑब्जेक्शन केल्या नंतर ज्या मनशान आमकां जागो दिता सांगलो तोंडान आमी तेजे कडच्यान इन रिटर्न घेतलें वीथ तेगे सिग्नेट कॉपी आनी हें की आपूण इतलो जो स्पॉट एक ल्हानसो त्या स्पॉट आसलो तो स्पॉट आपूण तुका दिता म्हणून वीथ दॅट रिटर्न लेटर आमी सगळे करून प्रोसेस केलें. एस्टिमेट सँक्शन करून घेतलो क्लियर करून घेतलो टेंडर केलो. टेंडर जाल्या नंतर तो टेंडर जावन घेवन L1 जावन फंड्स अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट पणजे गेलें. पणजे फंड सर्टिफिकेट आनी ताका एक्सपेंडिचर सँक्शन जाय तेजे नंतर मागीर ताका वर्क ऑर्डर मेळटली. आमी 2-4 ट्राय केले फंड अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट घेवपा खातीर फंड अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट आयली तेजे नंतर एक्सपेंडिचर सँक्शनाक गेली बट कोड ऑफ कंडक्ट आसल्या कारणान फोंड्या तो फॉर सम रिजन इट वॉज नॉट डन. ती वापस आयली. परत जेन्ना एप्रील म्हयन्यान केन्ना परत जालें आमी परत गेले परत ताका फंड अवेलेबिलिटी खातीर मागलें. फंड अवेलेबिलिटी मागोवन फंड अवेलेबिलिटी घेवन आतां ती परत एक्सपेंडिचर आतां तेंचेच मुखार उलयल्ले आमी त्या मॅडमीन पणजे मॅडमीन सांगलें ऑलरेडी फंड अवेलेबिलिटी आयला आनी एक्सपेंडिचर सँक्शनाक गेला. सो एक्सपेंडिचर सँक्शन येयली की वर्क ऑर्डर येतली. मात ते डिमांड करताले की म्हाजे कडेन टायम फ्रेम सांग आमी म्हणलें कितें जो पर्यंत वयल्यान आयना फंड अवेलेबिलिटी आनी एक्सपेंडिचर सँक्शन तो पर्यंत म्हाका टायम फ्रेम दिवपाक मेळना. अगेन हांवें प्रॉमिस केलें की हांव फाल्यां परत वचून एकदम मेळटलो चिफाक रिक्वेस्ट करतलो हायर अप खंय ताका रिक्वेस्ट करता की ताका बेगीनच्या बेगीन मेळुनी आनी तेंचें काम स्टार्ट जावं. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. फोंडा लोकांनी अपर बाजारांतल्या उक्त्या नाल्यांत प्रक्रिया करूंक नाशिल्ली घरगुती सिवेज आनी कोयर उक्त्या नाल्यांत उडोवपा विशीं गंभीर हुस्को उक्तायला. अस्वच्छ परिस्थितीक लागून डेंग्यू मलेरिया आनी हेर दुयेंसांचो प्रसार जावंक शकता. गटारांत उदक सांठवल्ल्यान थळाव्यांमदीं भिरांत पातळ्ळा. संबंधितांनी बेगोबेग दखल घेवपाची मागणी करून थळाव्यांनी परत परत कागाळ केल्या उपरांत भलायकी खातें, फोंडा नगरपालिका परिशद आनी थळाव्या समाजीक कार्यकर्त्यांनी संयुक्त तपासणी केली. इनाफ इज इनाफ मुवमेंटाच्या कागाळी उपरांत गटारांत आनी मुखेल फोंडा नाल्यांत व्हांवपी गटार आनी PMCच्या अधिकाऱ्यांनी अपर बाजार, नुस्तें बाजार आनी दुर्बाट वाठारांनी संयुक्त पळोवणी केली. हेल्थ डिपार्टमेंटाक मागीर म्युन्सिपालिटी खांडेपार पंचायत कुट्टी खांडेपार पंचायत आनी सिवरेज डिपार्टमेंटाक आमचे मेन मुद्दो असो आशिल्लो की जो सिवरेज जी घाण ओपन ड्रेनेजान सोडटात खळयांनी सोडटात किंवा रस्त्या सायडीन जे वॉटर रेन वॉटर ड्रेनेज जी आसा त्या ड्रेनेजान सोडटात ती खंय ना खंय बंद जावंक जाय. ताका 2 कारणां आसा. एक तर सिवरेज डिपार्टमेंटान सिवरेजीचें सगळें काम केलां अशें आमी सांगलां आनी प्लांट रेडी केला पण सिवरेजीचे कनेक्शन जे आसा पळय ते हाऊस होल्डाक आनी हांकां बिल्डिंगांनी दिल्ले ना कंप्लीट जाल्ले ना. सो ते खूब स्लो पेसार चल्ला आनी ताका लागून ही जी घाण जी आसा ती एकठांय जाता आनी शेवटी मागीर वता खडपा बांदोचे मेन जो नाला जो आसा फोंडेचो त्या नाला वता. एक टायम असो आसलो की नाला सारको क्लीन आसतालो आमी भुरगेपणांत त्या नाला मदी मारताले बान येताले तेन्ना. आज त्या नाल्या कडेन वचपाची परिस्थिती ना इतलें घाण तें उदक आसा. ती घाण खंयची ती सगळी ही घाण. ताका लागून आमी इन्स्पेक्शन मागिल्लें. आज आमकां इन्स्पेक्शन दिलां. हेल्थ डिपार्टमेंटूय आमच्या वांगडा आसा आनी फोंडा म्युन्सिपालिटीचे ऑफिसर्स आमच्या वांगडा आसात. आमी वयल्यान भट दोतोर आसा थंयच्यान स्टार्ट केलें
आणि पहिली म्हटलं की आम्ही मार्केटान बिकॉज मार्केट ही म्युन्सिपालिटीचीच फर्स्ट कोणें जर काम सुरू करूंक जाय निवळसाण दवरूंक जाय म्युन्सिपालिटीन दवरूंक जाय आनी तांकां हाडून दाखयलें की कशें डिस्चार्ज जो आसा नुस्तें कट करता तें घाणेचें उदक जें आसा कशें खळयेन पडटा आनी हीच खळयेंतलें उदक शेवटी जें आसा तें मेन नाल्यान वता. लास्ट एक 2 आठवडे पयलीं एक बेतोड्या तुमकां पयलें आसतलें की 7 डेंगू पेशंट गावले. जेन्ना इन्स्पेक्शन जालें की तेन्ना नदरेक आयले डिपार्टमेंटाच्या हेल्थाच्या पंचायतीच्या की दत्तगड आनी वैद्यनगर हांगा मॅक्झिमम जी घरां आसा तांकां सेप्टिक टँक सोपीट ना. तेंगेलो जो ह्युमन वेस्ट आनी डोमेस्टीक वेस्ट आसा पळय न्ही तो सगळो गटरांतल्यान येता आनी तो मेन जो पेरिनियल नाला आसा जो भायच्या खोल्यांतल्यान सुरू जाता. दुसरे बेतोडा पंचायत लागता, खांडेपार पंचायत लागता, म्युन्सिपालिटी लागता, कवळ्या पंचायत लागता आनी मागीर तो उणीर थंयच्यान दर्याक पावता. हे जो व्हडलो जो पेरिनियल नाला आसा पळय न्ही हो हाय टायम आसा की आमी हो प्रिजर्व करपाक जाय. कित्याक फोंडेकारांक लागून जर फोंडेकाराची इन फ्युचर 10-15 वर्सां जेन्ना उदकाची सामकी टेंशन येतली पळय न्ही तेन्ना हो एकूच जो वॉटर रिसोर्स जी आसा पळय न्ही ती आमची ताण भागूंक शकता. ताका लागून जे ओपन ह्युमन वेस्ट डिस्पोजल जाल्ला पळय न्ही ताका लागून व्हायरल डिजिजीस डेंगू जाता आनी खुबश्यो अश्यो व्हायरल डिजिजी पळय न्ही ज्यो ह्या डिजिजींतल्यान जाता. ताका लागून आमची मागणी आशिल्ली डिपार्टमेंटा कडेन की हे जे डिस्पोजल जाता पळय न्ही हे डिस्चार्ज बंद जावचें आनी तेंचेर एक्शन जावची आनी जेंच्यांनी कांय कनेक्शनां घेतलेलीं ना अजून तेंच्यांनी तातूंत बेगीन ही कनेक्शनां घेवची सिवरेजीची जेका लागून जे डिस्पोजल जाला पळय न्ही ते बंद जावचे. आमचे जे गोंयचे गव्हर्मेंट जे गोंयचे हेल्थ डिपार्टमेंट आसा फोंडा म्युन्सिपालिटी आसा हाचें कर्तव्य जावन आशिल्लें की आमकां बरें आरोग्य मेळपाक जाय बरें हेल्थ मेळपाक जाय जाल्यार पयलीं हे जे नाला तितल्यान जे डिस्चार्ज जाता तें बंद जावपाक जाय आशिल्लें. एवरी 6 months इन्स्पेक्शन जावपाक जाय आशिल्लें. दिस इज माय पॉयंट. हेल्थ डिपार्टमेंट प्लस म्युन्सिपालिटी प्लस पंचायत 6 म्हयन्यांनी तुमी खरें इन्स्पेक्शन करपाक जाय की हेजी प्रोग्रेस कितें आसा हेजी कंडिशन कशें आसा. लास्ट मिनटाक लोक डेंग्यू जावन मेले की मागीर उठपाक जायना. हांगा सरकार आमचें एकूच सरकाराचें हें आसा की मेले कितें जागे जाता खंय खड्डे मारले थंय मेले थंय जागे जाता आनी आतां गवेरडे लोक मारिता थंय मेले त्या जागे जाता. अशें जावपाक जायना. प्रिव्हेंशन इज बेटर दॅन क्युअर हें आसपाक जाय सरकाराचें. तांकां फक्त आमचे कॅर केन्ना आसता इलेक्शन टायमार तेन्ना आमी मनीस आसता मागीर आमी म्हाका दिसता कोण ते आमी खबर ना. तेन्ना म्हाजी एकूच विनंती आसा की जे तुमी आतां सगळें सोडलेलें आसा ह्युमन वेस्ट म्हूण फॅक्टरी वेस्ट म्हूण सगळें फॅक्टरी वेस्ट सुद्दां आसा सगळें नलांनी जालें. आमचे रिवर जे आमचे जे वॉटर रिसोर्स आसा ते काबार केल्ले आसा. तेन्ना हेल्थान म्युन्सिपालिटीन लक्ष घालचें आनी जाता तितले बेगीन ऑपरेशन स्टॉप करचो. आमकां नागरिकांकूय एक सुरक्षा मेळची. हेल्थ इज वेल्थ म्हणटा. हे कावन्सिलर्स आसा हे पंच मेंबर्स आसा हे सरपंच आसा हे झेडपीआय ते कित्याक लागून पगार खावपाक तेंचें कामां कितें. तेंच्यांनी आपलो वोट निवळ करपाचो दवरपाचो खरें कर्तव्य तेंचें आसा. ते निवडून येतात पगार घेतात आमच्या टॅक्स पेयराच्या हातूंतल्यान जाल्यार तांचें कर्तव्य कितें झेंडे घेवन फाटल्यान भोंवपाचें लिडरा फाटल्यान. तांचें काम आसा निवळ करपाचें सगळें प्रत्येक वॉर्ड निवळ दवरपाचो फ्रॉम पंचायत टेल म्युन्सिपालिटी. तुमी ते मिरयता फेटेबेडे मारून तर तुमी हें निवळ करपाक जाय अशें म्हाजें हें आसा. डेप्युटी कलेक्टरान जर हें जाय आमी थ्रू इनफ विथ इनफ आमी कंप्लेनी दितले की हेंचेर एक्शन घेवची. जर हे फेल पडटा जाल्यार हाका जबाबदारी हे कावन्सिलर्स हाका जबाबदारी हे पंच मेंबर्स. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. अरबी दर्या आनी बंगालाच्या उपसागराचेर मॉन्सून परिस्थिती आनीक घटमूट जाल्ल्यान गोंयांत गडगडाटी वादळ चालूच उरपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान 22 मे मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत कांय सुवातींनी सामको उणो पावस पडलो. फुडल्या 3 ते 4 दीस आग्नेय अरबी दर्या, बंगालच्या उपसागर आनी अंदमान दर्याच्या चडांत चड वाठारांनी नैऋत्य मॉन्सून फुडें वचपा खातीर परिस्थिती अनुकूल आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान म्हळां. दनपरां आनी रातच्या वेळार गोंयांत हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. 22 मे मेरेन येल्लो अलर्टाच्या आदारान उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्ल्यांत 30 ते 40 किलोमीटर प्रति तास वेगान वीज आनी वादळी वारे येवपाची शक्यताय आसा. शुक्रारचे तापमान 34 ते 27 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतलें. 22 मे मेरेन येल्लो अलर्ट. गडगडाटी पावसाची शक्यताय. तापमान 34 ते 27 डिग्री सेल्सियस. 25 मे मेरेन नुस्तेमारांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसो.